नमस्कार, माझे नाव महेंद्र शिरोडकर. हांव सुर्ला विलेज पंचायतीचो एक नागरीक. तर आज आम्ही तुमच्या मुखार फक्त हे सांगपाक आयले की मोठ्या प्रमाणात जी आसा झाडांची कत्तल जी आसा ती आमच्या गांवांत सुरू आसा. तुम्ही जसे सोशल मिडियाचेर पळयलां आसतलें आनी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्माचेर पळयलां आसतलें. खुबशे सोशल जे मिडिया आसा तेंच्यांनी हे कवर केल्लें आसा. तर एक संबंधित मायनिंग कंपनी जी आसा तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केल्ली आसा. पळोवंक वचत जाल्यार हो एक तरेचो टाकाऊ माती जी आसा जी मायनिंगेच्यान मेळयली तातूंत एक उबारलेलो असो डंप म्हणूं येता. ताजेर आतां मोठ्या प्रमाणात झाडां जी आसा ती उबी आसा. आमकां कळोन येयलें की संबंधीत कंपनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जी आसा ते एप्रुवल्स दिल्ले काही अपरुटेड ट्रीज म्हणजे जी उखल्लेली झाडां आसा ती उमटाल्ली झाडां आसा पळय न्ही ती व्हरपाक. पूण ह्या कंपनीन त्या जे परमिशन्स आसा तेजे फायदो घेवन जी स्टँडींग आनी हेल्दी ट्रीज आसा ती कट केली आनी जेणे करून आनी ती इतके मोठी संख्येन आसली की जेन्ना आमकां तेजे कळ्ळें तेन्ना आमी संबंधीत कंप्लेन जी आसा आमच्या पंचायतीन केली. तशेंच आमी जे चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जे आसा तांकां आमी हेज्या बद्दल तेंच्या निदर्शनाक हाडली. तर खूब दीस काही दीस तेजेर कांय कारवाई जावंक ना. पूण एक जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो केरी आहा तांचो जो रेंज ऑफिसर आसा म्हाका दिसता तांच्यांनी हाचेर पयली एक्शन घेतली आनी ते त्या टायमार स्टॉप केले. तेन्ना तेजी चलचित्र जी आसा ती तुमी पळयल्ली आसतली. मोठ्या प्रमाणान आनी कितकेशे संख्येन कत्तल जाल्ली आसा. तर मुखार वता आसतना आमी संबंधीत जी बाकीची सरकारी जी कार्यालयां आसा तेंचे कडेन आमी कंप्लेन दिली. तितून स्वता हांवें चीफ कन्जर्वेटर फॉरेस्टाक परत एकदा एक लेटर केल्लें की सांगून की ही जी कत्तल केल्ली झाडां जी आसा ती मोठे संख्येन ती झाडां जी आसा थंयसर काडली गेली वता आनी तो एविडन्स जे आसा ते नश्ट करपाचे प्रोसेस सुरू आसा. तशेंच हांवें आनी उदय नाटेकर हांच्यांनी एक कंप्लेन दिल्ली पुलीस डिपार्टमेंट बिचोली हांगा की तुम्ही FIR नोंद करून घेवची की जेणे कोणी ही कत्तल केला त्यांचेर योग्य ती कारवाई जावची म्हणून. ते आमी अजूनय अवेट करतात तेजेर कितें तरी कारवाई जातली म्हणून. पूण सांगचें म्हटल्यार एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट म्हटल्यार जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेंच्यांनी 12 तारखेक एक नोटीस जाहीर केली जितून तेंच्यांनी सांगले की जे बाकीचे डिपार्टमेंट आसा जितून BDO आसा तितून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तितून स्वता आमचे पंचायतीकूय तितून पार्टी केल्ली आसा आनी हे जी डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन की तेंच्यांनी एक कमिटी फॉर्म करची आनी हेजेर एक सविस्तर अहवाल दिवचो. तशेंच आमचे गांवांचे नागरीक जे आसा तेंच्यांनी तेंच्या निदर्शनाक येयल्ल्यो गोश्टी काय एविडन्स जर तेंचे कडेन आसा ते तेंकां सुपूर्द करचे म्हणून. पूण एक गोश्ट दिसता की आमी फाटले फावट आमचे जायते जे सहकारी आहा तेंच्यांनी म्हटलेलें आसलें की विलेज पंचायत सुर्लाचो जो आसा तो आमकां सहभाग आनी सहकार्य मेळटा म्हणून. पूण अशें निदर्शनाक हालीं दिसून येयल्लें आसा तेंचे जेन्ना जेन्ना तांकां नोटिसीस येता ते आमच्या निदर्शनाक कांयच हाडिना. जेणे करून आमकांय डावट मारपाक लागला. एक मनान एक अविश्वास निर्माण जाला की ही पंचायत जे तिचो जो स्टँड आसा तो क्लियर आसा काय ना, तो तांकां खरोच डंप जे आसा तेजेर जी कत्तल जाल्ली आसा तेजेर तांकां कारवाई करपाची आसा काय ना. तरी संबंधीत सगळी कार्यालयां आसा तेंच्यांनी त्वरीत हेजेर एक्शन घेवची आनी जे कोण संबंधीत म्हाका दिसता जी जावं ती कंपनी आसूं किंवा जेंच्यांनी हें कार्य केल्लें आसा तेंचेर एक्शन घेवची आनी त्वरीत हे जे सगळे चालू आसा ते बंद करचे. तशेंच हो डंप जो आसा तो जशें आमी बायोडायवर्सिटीच्या पॉयंट ऑफ व्यू पळयत जाल्यार भरपूर इम्पॉर्टंट आसा. सभोवताली आमचे अख्खे सुर्ला जे आसा ताका सगळ्याक मायनींग आसा. आमच्या स्वता सुर्लान तशेंच आमचे जे शेजारचे जे गांव आसा थंय एक तर मायनींग आसा किंवा मायनींग प्लॉट्स आसा. तर आमचो हो मदलो जो पोर्शन आसा तोच आतां उरलेलो आसा आनी त्या जाग्यार हो अत्यंत सुंदर असो एक तरेन आमी म्हणुया जंगल अशें क्रिएट जाल्लें आसा. ते हालींचे न्हू तेजेर कांय चेंजीस करच्यो न्हू. कारण फाटल्या 2-3 वर्सांची पार्श्वभूमी सांगीत जाल्यार खूब वेळा ह्या ज्या डंपाचेर आसा उजो लावन तो नश्ट करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. कांय ते वेळी आमी स्वता फायर ब्रिगेड आपोवन हो उजो पालिल्लो आसा. तर हेचेर सविस्तर अशी तेंच्यांनी पळोवचें कितें जाला पळय ते कोण तितून ह्या संदर्भान इनवॉल्ड आसा. माझे नाव प्रमोद नार्वेकर, सुर्ला बायोडायवर्सिटी चेअरपर्सन.
आयज आमी सगळ्याक पळयता मिडियाचेर की सुर्लाचो एक झाडां कट करपाचो हो व्हडलो एक इशू आसा आनी खरेंच आमकांय हें दिसता की इतलीं झाडां कट करच्या पयलीं आमकां मातसो आमकांय डिले जालो पण खुबश्यो गोश्टी आयज निदर्शनाक येता तितून आयज आमी पंचायतीन सुद्दां आयज गेल्लो हांव की कलेक्टरान एक नोटीस काडलेली आसा आनी ते नोटिसीक म्हाका दिसता 12 तारखेक नोटीस येयल्ली आसा आनी आजून आमकां ती नोटीस मेळोंक नासली। आयज जेन्ना पंचायतीन गेलो तेन्ना ती नोटीस म्हाज्या हातीन पडली आनी ते नोटीसीर म्हटलेलें आसा की 8 दिसां भितर जो इन्स्पेक्शन आसा कितें आसा तें करतले गव्हर्मेंट आनी कितें तो पंचायतीन कितें आसा तो न्याय सगळो ते दितले अशें म्हटलां तेंच्यांनी एक्शन कितें आसा ती जातली म्हणून पण ती आजून काय आमकां पळोवंक मेळोंक ना आनी जशें न्यूज चॅनलाचेर आमकां म्हायती मेळ्ळी तेज्या उपरांत रोखडेच आमी म्हणजे आमकां कळ्ळें की पंचायतीक येयल्ले आसा म्हणून आनी तेज्या उपरांत हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागता की जी तुमी एक्शन घेवपाची आसा ती बेगींतल्या बेगीन घेयात कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा जो वाठार आसा हो सुर्ला हें सैम आसा जो राखून धाडपाची प्रत्येक सुर्ला म्हणजे सुर्लांतल्या गांवांतल्या लोकांची जबाबदारी आसा आनी ते आमी पार पाडीत आसा। सुर्लान म्हाका दिसता पोरू आमी 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो शेत आसा ते केल्ले आसा आनी आजुनूय आमी एक आनीक ह्या वर्सा 1 लाख भर स्क्वेअर मिटर आसा ती वाडटली ही आशा आसा कित्याक पोरू आमी तयारी केल्ली पण आमकां तें पोरू जमलें ना कित्याक मातसो डिले जालो म्हणून अंदू ह्या वर्सा आमी ती 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे पोरू 1.5 लाख आनी अंदू भितून एडिशनल 1 लाख स्क्वेअर मिटर शेतां करपाची आसा। आमी शेतकाराक जागो करीत आसा आनी अजुनूय अरावंड 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जो आसा शेती ही सुर्लान आसा आनी ती आमी शेती करपाचो प्रयत्न करीत आसा पण अशें समज जालें आनी हे मदींच एक डंप खंयचो उखलतले आनी जे झाडां पेडां आसा तेजी नासधूस जातली जाल्यार आमी कितें करपाचें होय विशय भितर येता कित्याक जो डंप आसा हो मदोमद आसा आनी त्या डंपाचेर इतलीं झाडां जाल्लीं आसा की पावसाचें जें उदक आसा रेन हार्वेस्टींग तें त्या डंपाचेर जाता आनी 25-30 वर्सांची झाडां थंय जाल्लीं आसा आनी तें उदक ती डंप आसा तो सोसून धरता आनी आमच्या शेताक कुळागरांक आमच्यो बांयो आसतल्यो आमच्यो झरी आसतल्यो त्या झरींक तें उदीक आयज पाजारता आनी जनावरां जीं आसा तीं आयज खुबशीं थंय वचून रावता म्हणटकूच आमकां शेता खातीर जीं जनावरां हांगा कमी चड त्रास करिना पण समज तो डंप अशें तेंच्यांनी चालू थेयलें आनी इल्लीगल समज करूंक लागले आनी अशेंच जायत रावत जाल्यार शेताचें कितें जातलें हो शेतकरी आसा तो परत शेतां आपली वचोंक सोदता जाल्यार त्या शेतकाराच्या मायंडार कितें इफेक्ट जातलो काय हेजी आमकां भिरांत दिसूंक लागल्या। त्या खातीर सरकार आमच्या फाटल्यान आसा त्या खातीर सरकारा कडेन एक विनंती आसा तुमी आमकां प्रोत्साहन दीत आसा शेता खातीर लास्ट इयर तुमी आमकां बरो सपोर्ट केल्लो आसा आनी प्रत्येक फाटलीं 4-5 वर्सां तुमी आमकां सपोर्ट करीत आसा की शेती करा आनी फुडेंय करतले हितून मात्तूय दुबाव ना पण आतां जें हें पयलें दृश्टीकोण जाल्यार आयज शेतकरी आसा तो चिंतेन पडलेलो आसा की फुडें कितें जातलें काय जी बागायती आयज वसवल्ली आसा तेय चिंतूंक पडलेलें आसा की पयलीं जें जाल्लें तेंच आयज परत जायत काय म्हणून सगळ्यांक भंय दिसलेलो आसा। हांव इतलीच विनंती करता सरकाराक की जें आयज तो डोंगर जो आसा आमी ताका डोंगर भागूच म्हणटा जो आमचो फॉरेस्ट हांव म्हणटा की ते प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जावचें आनी सुर्लाचो जो प्रत्येक नागरीक आसा ताका एक बरें एक जंगल अशें जावचें जेणे करून आमकां उदकाची टंचाई जावची ना आनी ग्रीन एरिया आसतली आमकां पोल्युशन जें आसा तें कमी जातलें आनी आमचो सुर्ला जो आसा हो हिरवळ सुर्ला उरतलो हितून एक मात्तूय दुबाव त्या खातीर सरकारा कडेन आनी एकदां विनंती आसा की तुमी हेजेर विचार करचो आनी बेगींतल्या बेगीन सुर्लाकारांक न्याय दिवचो। धन्यवाद। म्हजें नांव उदय नाटेकर हांव सुर्लाचो प्रॉपर रहिवासी गेल्या सादारण 30-35-40 वर्सां पयलीं पासून हांगा एक डंप चालू आसलो। मायनींग जेन्ना ओपन केलें तेन्ना जी फर्टायल लँड आसा ती काडून दवरपाक तांकां कंडिशन आसता ती फर्टायल लँड हाडून तेंच्यांनी हांगा दवरलेली आनी त्या फर्टायल लँडीचेर हांगा दवरताले ते आनी तांकां नाका तसले वेस्ट क्ले बी कितें मेळ्ळी जाल्यार ती हाडून मिक्स घालताले। आमी तेन्नाच्यान ओपोज करत आसा तेन्नाच्यान ओपोज जरी केलो जाल्यारूय ते आमच्या ओपोजाक अजिबात जुमानून नासले। आमी हायकोर्टाक गेले ग्रामकृती समिती पंचायत मेळोन आनी तेचेर स्टे हाडपाचो प्रयत्न केलो पूण तेचेर स्टे हायकोर्टान न हाडटा आमी फोर्सफुली तांकां प्रेशरायज करून तो डंप बंद उडयलो
ह्या डंपाच्या सकयल कितकेशेच ST SC OBC समाज आसा. ह्या समाजाक ह्या डंपान भरपूर त्रास केल्ले आसा, पूण आयज पर्यंत तेचेर कसलीच कारवाई जावंक ना. हो डंप घालतना कोणाचेंच परमिशन घेवंक ना, घेतला जाल्यार आयज पर्यंत तेंच्यांनी प्रोड्यूस करूंक ना. हो डंप VM साळगांवकारानूच हांगा घातलेलो. तो इल्लिगल आसलो आनी तो इल्लिगल डंप घातला म्हणून तेका आतां सरकार तेका हो एवॉर्ड दिता काय कितें? इल्लिगल डंप घातला म्हणून तेचेर सरकारान आयज पर्यंत कितें एक्शन घेतल्या? आयज पर्यंत तेचेर कांयच एक्शन जावंक ना आनी आयज तेच कंपनीक तो डंप व्हरपाक सरकार परमिशन दिता. हें कारण आमकां कांय कळना. आमच्या तें आयज जर तुमी पळयशात जाल्यार तें सुजलाम सुफलाम सुर्ला जें दिसता तें ती एक एरिया बरी आसा म्हणून दिसता. हेंच्यांनी आमची जी मेन मायन आसा थंय रिजर्व फॉरेस्ट आसलें, त्या फॉरेस्टांतल्यान मायनींग काडलां आनी ती माती सगळी हाडून हांगा घातल्या आनी तें फॉरेस्ट नश्ट केल्लें, त्या बदल्याक हांगा फॉरेस्ट केल्लें आसा. तुमी सोशल मिडियाचेर सगळें पळयल्लेंच आसतलें, हांव तेच्या बद्दल चड सांगना. पूण तें फॉरेस्ट आयज थंय सादारण जवळ जवळ म्हाका दिसता 25,000 तरी झाडां आसा. म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा आयज त्या जाग्यार 25,000 तरी झाडां आसतलीं. तातूंतली तेंच्यांनी कितकीं कापल्या, कितें कापलां हो अजून आमकां रिपोर्ट मेळोंक ना. आमी सगळी कंप्लेन फायल केल्ली आसा. गव्हर्मेंटानूय येवन थंय मोजमाप कितें तें केल्लें आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. पूण म्हाजी आयज ठाम मागणी आसा सरकारा कडेन आनी हें जावपाकूच जाय. सगळ्यांत पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंय कसलीं झाडां आसा, कितकीं झाडां आसा हेचो रिकॉर्ड तयार करपाकूच जावो. कारण फाल्यां सकाळीं अशेंच कोण येतले आनी ती कापून उडयतले आनी नश्ट करतले. ती झाडां कितकीं आसा, कशीं आसा ही जर आमी मोजमाप केली, ती मोजमाप केल्या उपरांत तें आमचें जें प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर सरकारान करचेंच पडटलें. तें जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमचो लढो चालूच उरतलो. हेचें कारण दुसरेंय सांगता. आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आमच्या गांवच्या लोकांनी कंप्लेनी दिल्ली आसा. थंय तेंची जमनीनी ती माती गेल्ली आसा आनी तांकांय आतां कळना की आपली जमीन खंयची आनी कंपनीन खंयची आपली म्हटल्या आनी कंपनी खंयची आपली म्हणटा आनी तेंची खंयची ती. आनी तेका लागून आयज कोणाक आमी ब्लेम करचें? सरकाराक करचें, कंपनीक करचें की त्या प्रायवेट ओनरांक करचें? कारण तेंचे कडेन कांयच एविडन्स आत्तां मेळना तांकां की आपली जमीन खंय पर्यंत आसा आनी कंपनीन खंय पर्यंत डंपींग केल्लो आहा तो. म्हाजी इतकूच रिक्वेस्ट आसा की ते प्रायवेट फॉरेस्ट जाल्या शिवाय हो विशय सुटचो ना. प्रायवेट फॉरेस्ट इज मस्ट आनी तें जावपाकूच जाय आनी तें जालें ना जाल्यार आमी हो लढो कायम दवरतले. आनी म्हाका इच्छा आसा किंवा म्हाका आजुनूय अपेक्षा आसा की सरकार तें करतलें म्हणून. ह्या 200 कोटी आनी 550 कोटींक लागून सरकार सुर्लो गांव भान दवरचो ना अशें म्हाका दिसता. कारण आमच्या गांवाचेर आमच्या लोकांचेर खूब प्रेम आसा आनी तें प्रेम अशेंच अबादीत आसतलें. फाल्यां सकाळीं हो विशय मोठो जालो, कितें जालो तर तेका फूल रिस्पॉन्सिबल हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतलें जेणी चुकीच्या प्रमाणे तें मारूंक झाडां दिल्लीं आसा. तेन्ना गांवच्या लोकांक ब्लेम करचें न्हू. हो लढो असोच चालू उरतलो. जेन्ना तें प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जातलें तेन्नाच आमी हो लढो थारयतले. त्या पर्यंत आमी थंय कोणाकूच कितेंच करूंक दिवचें ना सगळें. आनी दुसरी म्हाजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक म्हणा किंवा कलेक्टराक बद्दल म्हाका दिलगिरी तेंच्यांनी जी केले कारवाई त्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. आनी ती कारवाई अशीच चालू उरतली आनी थंय कितेंच मिसयूज जावचो ना. कारण आमी तो रिकॉर्ड तयार केल्लो आसा, आमचे कडेन सगळी म्हायती आसा, तशी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय केल्ली आसा आनी ती तशीच आसतली आनी लोकांक जाय तेंच डिसिजन जातलें अशी हांव अपेक्षा दवरतां. तुम्ही पळयतात GNH. Drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. Bottom